ती ह्याच्यावर घालून म्हटली. हॅलो मामा, इकडे एक मोठी आग लागली. फायर ब्रिगेड विकवत आहे. व्हिडिओ घेतात आपण. पर्रा जोनगिरी होता पाहिजे तो रोड अच्छा पर्रातून गिरी पर्रातून गिरी पर्रातून गिरी हाँ भैया આપણે મેઇન ડ્યુટી धुआं खराब नहीं निकले. हाँ ये तरह नहीं निकला हाँ निकलो यार जित बना बोल लीजिए मैं कि यार धुआं लेके जाओ करा बावीस 24 आम्ही इमिजिएटली आम्ही टर्नआउट केलं 2 मिनटां भितर आणि 22:35च्या पयलीं आम्ही हांगा पावले. पळय जाल्यार हांगा उजो व्हडलो पेट्टालो लायव्ह वायर चालू आसली. आम्ही इलेक्ट्रिसिटीक आपयले. इलेक्ट्रिसिटीक पावून तो पर्यंत आम्ही आमचें ऑपरेशन चालू केलें. ऑपरेशन चालू करून आम्ही जे कितें आसलें पळय ते भायरचें उदक मारून तो पर्यंत कंट्रोल केलें. पण त्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी एरियाने आम्ही भितरले. इलेक्ट्रिसिटी एरिया उपरांत आम्ही भितरले सगळें कंप्लीट केलें. उजो व्हडलो आसलो. एक्झॅक्ट जालें एक्झॅक्ट पळय जाल्यार शॉर्ट सर्कीट जालें. कित्याक कळटा की वयल्यान जी वायर जी लायव्ह वायर आसली ती लायव्ह वायर तेच्या पत्र्याचेर चालू आसली म्हणजे शॉर्ट सर्कीट जालें अशें आमकां दिसता. सगळें कितें जालां नेमकें कितके लॉस जाला कितें तेचे आतां कमीत कमी लॉस आतां तो लास्ट तो आतां हांव सांगतलो न्हू. लॉस म्हणजे बरें तेजे लॉस जाले जे भितर कितें आसलें पळय इक्विपमेंट गॅरेज भितर इक्विपमेंट आसले पळय तेजे इक्विपमेंट सगळे जळोन लॉस जाले. सायडीन शॉपां बी आसली सायडीन शॉप आसले ते आमी सेफ केले. आमी जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी येवच्या पयलीं सायडीचे शॉप केले सेफ केले आनी नंतर आमी तांकां बी सेफ केले आमी. दादागिरी आता तुम्ही सेकंड मध्ये दादागिरी